1 किलो में नहीं हो हे पळय कितले हॅपी जाला पळय तिका मेळोन सारखे हे पळय जोयो काडटा पळय जोयो न रे ते पाकूळ रे ते हे गे आगे आमची स्टाईल अलग नो हे केसांची जेल हवी केस झडपाचे थांबतले ही जेल हेतूर केस झडपाचे थांबता आणि हॅलो गाइस वेलकम बॅक टू माय व्लॉग कशे आसात तुम्ही आय होप तुम्ही सगळी जाणा बरी आसात सो गाइस आता तुम्ही म्हणता आसतले आम्ही गाडयेर बसून खंय वयता सो गाइस आयज आम्ही वयता आमच्या जॅकलीन आंटीक मेळपाक नो आम्ही आमची युट्यूब फॅमिली नो आता आम्ही वयतली तिका सरप्राईज दिवपाक आता पळोवया ती आमकां वळखता जाल्यार नो आम्ही म्हाका वळखतली तुका वळखाची ना म्हाका सगळीच जाणां वळखता गाडयेर बी बसून वयता तेन्ना आनी आमी कोणूच वळखना कित्याक ती अवीच्या तोंडार हेल्मेट आसता म्हणून सो गाइस हे पळय आमी हांगासर आतां पावलेली आसा आता पळया आंटी कडेन वयता हय वळखता जाल्यार पळोवया एक किलो में नहीं हो आंटी आमकां वळखाली आता नुसते व्हडले आमची जॅकलीन आंटी सारखी मोग म्हाजो मोग एका सेकंडान वळखाली आंटी तू म्हाका वळखाले काय एका पण वळखाले सांगला मरे तुका एका सेकंडान वळखली वयत पासून आला आनी मुखार येतली शुअर ना हांगा की ना गेली काय आय संडे न्हू व्हडलें दिसता म्हाका उगडातूच नाही तेडा फोटो काड रे यो कोण येवपाचा म्हणून व्हडलें दिसता रे म्हणटा तेका लांब आसता तो किती हे पळय हे ते 30 करून दोन व्हडलें कवर जालें त्यांच्या नावात घे म्हणून सारकी बांगडे हातात हय बांगडे बोललेले ना सुमान भितर काय ना तोंडातले बरें लागता आमची बळटी पोलवरी कादर जाली तेंगे शेत आली काय भाजताली शिंगो जाता तेन्ना शिंगो म्हाका खरेंच बरें दिसलें हांगा येवन अलगूच दिसलें पळय गोंया फुडल्यान आमच्या नाजाल्यार आमी व्हिडिओ कॉलार उलयता नाल्यार आमी व्हिडिओ कॉलार उलयता आता तुका कितें दिवं दिसता आता तू येता आमचे तुका घालून गाडयेन व्हरो आत्ता व्हरता गाडयेन घालून तू किडनॅप चेडू आपयता आसतलो न्हू म्हाका लागून घर मला लायक ना बाबा कोणागेर गेली जेवूय पडना ना तर माझे मम्मी कशी ती आपणाच्या भावागेर बसून गेली न्हू तिका आमचो हुस्को कितें करता काय गेल्या काय दार बंद केला काय बंद केला आमच्या मायला गल लागीता रे 5 मिनिटां लागता हे आमची यू कॅन से बाबा ती सारकी गॉड सेंड एंजल टू मी म्हाका सारकी खूब बरी करता ती आयज काल कोण ना कोणाचो संवसारान आनी ती म्हाका पळय इतली वळखना काय ना पण इतली बरी करता न्ही गे पळय हेणीच आमकां न्हू कोफरो दिल्लो न्हू आनी बरें केलां हेणी कितें कितें भितर चालू आसा आणि पळय ते हांगासर नुस्तें घेवन बसता पळय
कलांगूट हांगा बसता पळय ती हांवें रावता आमगे हे पळय कितले हॅपी जाला पळय तिका मेळोन सारखे हांवूय इतलो जाला पूण हांगा लोक आसा कितें उलोवं तेच कळना म्हाका हे पळय फूल पावर सारकी कलांगूटचो फिश मार्केट पळय केदो व्हडलो तरी आता थोड्यो बायल्यो ना पळय कितले जाण आहा पळय हांगासर आनी ही म्हाजी फेवरेट ही काय व्हरतात हांव गाडयेन घालता आनी व्हरता तिका म्हाका सांगता ती पळय नुस्तें व्हर म्हणटा बाबा जाय तें व्हर हांवें तिका कितें म्हटलें हेजी शेपडी दवरतलो आनी हो चलत रावतलो म्हटलें गे ही पळय ही आता माझ्या फाटीक लागल्या ह्या व्हरताय की ना काय खंय हे इतलेच ना हे इतलेच दिवंक ना तेणी ही ती पळय थंय पापलेटां कटिंग चालू आहा पळय पापलेटांची हे पळय जोयो काडटा पळय हे गे आगे आमची स्टायल अलग न्हू सो गाइस फायनली आम्ही आता आंटीक मेळोन आता भायर सरतली आणि आंटीन पळयात आमकां कितले नुस्तें दिला ते आंटीक न्हू आंटीक नेक्स्ट आंटी तू व्हिडिओ पळयताय न्हू तुका उखलूनच व्हरता हय नेक्स्ट टाइम तुका उखलूनच व्हरता येना आमगे आमच्या वांगडा करना मारना विली चांगली अरे बाप रे अरे रे 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 ओ वाव किती चांगली मारतो रे विली तू स्टंट रायडर आहे तू ओ सो गाईज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स कसे आसात तुम्ही आय होप ऑल आर फिट अँड फायन आणि आयज न्हू आमी चिंतले की 6000K जे आमचे यूट्यूब सबस्क्रायबर्स आसा ते आमी सेलिब्रेट करया धाकटुल्या भुरग्यां वांगडा जे आमच्याच हांगासरूच आसता आमच्या वांगडाच आसता सदीच आयज काल कितें जाता जाणा लोकांच्या वांगडा खंय गेले आनी तांकां कितें दिलें न्हू मागीर तेंचे आवय बापूय म्हणटा तुवें आमच्या भुरग्यांक नाकाल्लें दिलें म्हणटा सो तशें आसता आनी येस आयज सेलिब्रेट करया आमचें आमी आनी पळोवया कितें आयज ऑनलायन ऑर्डर मेळटा ती घेवपाची फूल पावर उडोवपाचे एटास चला करया आतां चालू आमचें आनी कालचो आमचो व्लॉग तुमकां आवडला आसतलो न्हू फूल पावर सारको आवडला जाल्यार भरपूर प्रमाणात तो व्हिडिओ शेअर करा आणि थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता सगळ्यांक की तुमी खूब इम्पॉर्टन्स दिलो आमकां आनी आमचो चॅनलाक सबस्क्रायब करून 6000K पावयले आणि आता सध्या आता आमी मारया कितें तरी ऑर्डर फूल पावर सारखे तोय फुटले रुको जरा सबर करो पळय आमी केला कितें ऑर्डर ते पळय मनीषा न्हू म्हाका एवरीडे कितें ना कितें पळय च्या बीन करून दिता एवरीडे आमी पळय कितें ऑर्डर केला ते चिकन तंगडी तंगड़ी नहीं बांगड़ी चिकन की लंगडी चिकन की बांगड़ी आमी लॉलीपॉपा केल्या ऑर्डर चिकन बांगड़ी पावर सारखे आणि हे जेन्ना सगळीं जाणां खातली ल्हान ल्हान भुरगीं न्हू तेन्ना आमकां बरें दिसतलें जिवाक चिकन बांगडी फेवरेट न्हू गो चिकन फेवरेट अरे हाँ है कि नहीं चिकन की बांगड़ी बनाएंगे दो भैया का चल दो ना म्हाका दो नाका तुम्ही खाया तुम्ही खाया म्हाका दो नाका तू अंकिता आणि शिवा खा म्हाका एक पुरो खावन येयला हमला करो कौन अरे कर मरे हमला कर मरे तू करेगा लो निकाल लिया शिवा करेगा शिवा निकालो ये आमी देवाकडे मागया न्हू गो देवान आमकां आनीक वयर काडल्या पुरो सगळ्यांची पोटां भरपाक वयर केल्या पुरो आमकां वयर काडल्या पुरो न्हू ना रे सारकें मरे शिवा ऑल हॅपी मुगो खुद को भी दिखाओ ना खुद को आनी एक मेंबर हा तेकाय दाखोवया मात्रा हो पळय राम दोळे पळय तेजे डेविल आहे गए उसका एक
कट घेता चिकन लॉलीपॉप केला आणि किती मोठी गो लॉलीपॉप आहे जी हा ये तो खोल देते नो चढ मोठी लॉलीपॉप हा सो चटनी गाइस आम्ही नु बारीक चटनी पे हमला करो बारीक सारीक लॉलीपॉप चिकन लॉलीपॉप केले आमच्या भुरग्यांक आवडटा न्हू बाबड्या तितलेच व्हडले आमकां ना जाल्यार हांव घरा कडेन न्हू म्हाका जॅकलीन आंटीन खूब कितें दिल्लेलें हे पळय बॅकग्राउंडान आमचो पळय भाऊ खाता जॅकलीन आंटीन न्हू आमकां कितें तरी दिल्लें ये हमारा रॉकी भाई है हाँ ये मेरी दीदी है हाँ और हमारी पार्टी हो रही है कौन सी पार्टी चिकन टंगड़ी क्यों हो रही है हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं अरे रे 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 मोए 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 कितने हुए रे 6000 हो गया अरे बाप रे 6000 का पार्टी फुल पावर 6000 का नहीं 10,000 10 धमाल मचा हा वय 10,000ची फुल पावर करूया आपण हाँ पावरफुल तरीके करूया मरे और रॉकी को देखो पहले से ही कूद फुल रहा है पावर उसको रुका है वो। आणि एक घेतला नाल्यार अशें म्हणना का हांव खायना म्हणून पळय खाता हांव थराथरात। आयज आमी खाल्ले लॉलीपॉप आमी रावले 10,000 सबस्क्रायबर जावपाक 10,000 जायत न्हू हांवें चिंतला कितें जाणां बरें एक फूल पावर ऑर्फनेजान न्हू फूल सेलिब्रेट करपाचें भायर आणि हांगार करतले ते जाल्लेलेच आसा भायरूय करपाचें अलग पीछे विमल फुल का पावर बैग- आणि फाटल्यान पळय विमल बाबा बोलो जुबा कैसे बोलो जुबा केसरी उसमें विमल नहीं है चप्पल भरे चप्पल दवरला न्हू तुवें भितर शिवा अच्छा लगा मरे जॅकलीन आंटीन न्हू आमकां फूल पावर हे पळय 5 प्लेट दिल्लेले सो आतां बरें साफ करून ताका आतां कट मारून अंकिता कितें भरून कितें करपाचें आहा दिसता आय डोंट नो पळोवया आग तू हे कितें म्हणून करता हे केसांची जॅल हवी केस ओ वाव केस झडपाचे थांबतले हे लायत जाल्यार हे लायत जाल्यार सारकें बंद मागीर हय आणि केस स्मूथ जातले सिल्की स्मूथनिंग केल्लेल्या हय, भशेन हय. कुटनिंग म्हणटात ते हय कुटनिंग केल्लेल्या भशेन जातले हेजी रेसिपी हे जे रेसिपीक लागून तुमकां कमेंट करचे पडटले की आपणांकूय बाबा शेअर कर म्हणून जाल्यार आमी शेअर करतले ओके हे कितें लायला ही जॅल हेतूर केस झडपाचे थांबता आणि हय. केस सारखे पार्लरान स्मूथ जाता तशें जाता हे असले रोमॅन्सिक करून दिवपाचे हय होममेड हेअर स्मूथनिंग क्रीम फुल पावर सारखी न्हू आता पळय आता हांवें अप्लाय केला हे न्हू सारखे अशें कडक जावंक जाय कळ्ळें न्हू तुमकां कडक चटक चडणी फातर कशें जाता हे कडक आनी मातशें वडलेल्या भाशेन जाता तेन्ना मागीर केस धुल्यार जाता मागीर धुलो न्हू काय मागीर तुमकां हांव रिजल्ट दाखयता तुमकां समज हेजी रेसिपी जाय म्हाज्या हेअर मास्काची जाल्यार तुमकां सकयल न्हू कमेंट करचें पडटलें की आपणाक बाबा तुज्या हेअर मास्काची रेसिपी शेअर कर म्हणून पळय अलगूच दिसता पळय कितें मेन थिंग हांवें कित्याक लायला जाणा हे म्हाका डॅन्ड्रफ जाला म्हणून हा तशें सांग मुगो डॅन्ड्रफाक बरें म्हणून हे डॅन्ड्रफाक बरें मागीर डॅन्ड्रफ जाय जाल्यार केस झडटा तुमी तर आतां पयला म्हाका लाय आतां तुजें जालें काय हांवें काबार केले सगळे लायले म्हणजे म्हाका कितें तर कको काय ना हे उरता ते तुका हा ठणठण गोपा हय बरें डॅन्ड्रफान हे जाता कळ तुमका कितें? केस झडटा आणि थंडेन न्हू डॅन्ड्रफ जाता पळय कशें आहा तें बरें बरें आहा चल चल चल्लो हांव एडिट हांव नुस्तें हें करता सो गायज इपय म्हाका न्हू म्हाज्या मोगान न्हू पापलेटां दिल्लेली कोणी सांग जॅकलीन मायन आनी हे पळय हांवें न्हू एका बरें बुराक करून घेतल्या एका दोनाय वाटेन हांवें बॉल्सां मारल्या आतां न्हू हेतूर हांव ह्यो मसालो स्टफ करतले कळ्ळें न्हू तुमकां आनी बरें सारकें फ्राय करतले म्हाका तशें खावपाक मज्जा येता हे पळय केदी व्हडली बॉल्सां मारल्या ती दोनाय पापलेटांक न्हू हांवें बरी व्हडली बॉल्सां मारल्या आनी तेज्या पयलीं न्हू हांव हेका कितें करतलें सांग इल्लेशें मीठ लायतलें आनी हळद लायतलें आनी गायज ह्यो पळयात ह्यो लिंबू कोणाक कोणाक आवडटा ते सांगात म्हाका ह्यो कसलो लिंबू सांग पळयात संत्रा कशें कसलो सांग म्हाका खबर ना तुमी सांग कमेंट करात आनी कसलो लिंबू तो म्हाजो फेवरेट सारको आनी हेजो कितलो ज्यूस येता जाणाय आतां काडीत न्हू आवय जे 2 लिंबूचे ज्यूस येता पळय ते येल्लो कलराचे तसले हेजे हाफ हेतूर येतलो आतां ह्यो लिंबू पयलीं लायता मीठ लायता आनी मॅरिनेट करता बडबड मातशी म्हाजी कमी करता आतां न्हू ही पळय म्हाजे न्हू पापलेट मॅरिनेट जाल्लेले आसा
आतां न्हू हांव एका 10-15 मिनिट न्हू रेस्ट करपाक दवरतलें, मागीर न्हू टेस्ट सारको यम्मी येता, कळ्ळें न्हू तुमकां. आनी अशें भाजल्यार मागीर ते एब्जॉर्वूच करिना मसालो, इतलें बरें लागना न्हू. त्या खातीर पळयात काय बरें लायिल्लें आसा हांवें एका मसालो. कोणाक हे पापलेट पोवन रूच येयली ती सांगात पळोवया. ही 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 हे ही 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 हे पळयात. चल हांव आतां भायर वयता, एका मातशें बंद करता आनी. सो गायज नुस्तें बिस्तें हांवें मॅरिनेट करपाक दवरला आनी तें मॅरिनेट जावपाक न्हू सारकी 15 मिनटां आसा. आनी हांव न्हू आतां मातशें भायर येयलां म्हाजे केंस पळोवपाक. हे पळय सुकला काय ना ते. आनी न्हू तुमी म्हाका पळोवन म्हाजी 12 मात मारूं नाका, फकाणां मारूं नाका. चेडवांक न्हू अशें केंस स्मूथ स्ट्रेट करपाक कितें कितें करचें पडटा. आनी हें मास्क फक्त चेडवांचेच न्हू, चेड्यांनी लायल्यार जाता. तुमकां डॅन्ड्रफ आसा आनी तुमी खड्डो जावपाक पावल्या जाल्यार, कळ्ळें न्हू तुमकां. हें सोडात, म्हाका न्हू म्हाजें आतां नुस्तें केन्ना खाता कशें जालां, पूण खावपाक लागून तें पयलीं फ्राय जावंक जाय. आनी फ्राय जावपाक लागून 15 मिनटां ती दवरूंक जाय मॅरिनेट करपाक. हेंच दिवंक ना आसलें जॅकलीन आंटीन आमकां न्हू कल्ली दिल्ली, केदी व्हडली जाणां सांगूं शकना तसली कल्ली. ती न्हू अवीन घरा येयली, तेजे मम्मी डॅडीक आवडटा म्हणून, आनी हांवें 2 पापलेटां आमकां खावपाक दवरलेली. टेस्टी सारकी यम्मी, मज्जा. थँक्यू सो मच जॅकलीन आंटी. आमची क्युटी पाय ती, आमकां खूब जीव घालता. आमची जितली फॅमिली मेंबर आमकां जीव घालिना खबर आहा, तितली आमकां जॅकलीन आंटी बरी करता. म्हाजी आनी अवीची ती मम्मा कशी न्हू, आमची आवयूच ती. आनी ती सुद्दां सगळ्यांक कितें सांगी जाणा, म्हाजी दोगांय भुरगीं आपणाचो बाय आनी आपणाचो बाबा म्हणून. कितलें बरें दिसतालें तिच्या तोंडांतल्यान तें आयकून, सांगूं शकना. लव यू जॅकलीन आंटी. सांग शेण टापला ते अजून तशेंच. आनी हे पळय हे आमकां दिल्ले जॅकलीन आंटीन. यम्मी 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 पापलेट पळय फूल केदे व्हडले पापलेट पळय. आंटी तूं तरी व्हिडिओ पळयताय न्हू, पळय येदे व्हडले, हे दोनूय एकले खातले खंय. माझ्या ते पापलेट हय पळय काय बरें भितर तेणी भरला. आनी जाता चालू आहा भाजप. ओके सो गायज बरी कडी गेल्या पळय. सुंगटांचे आयज बरी कितें चिली कशी केल्या, खूब कितें कितें घातलां. आनी हे पळय हे आमच्या मायन दिल्लेले पापलेट. आतां माय कोण, जॅकलीन आंटी. हे कितें म्हणून तिका तितले कितें म्हणटा तितले उणें तिका बाबडे. आतां येदे व्हडले पोट आहा पळय म्हाजे आनी अंकिताचे सारके, कितें ल्हान बसला पळय ताणाक. आतां हांव जेवतलें. मागीर हांवें थोडीच म्हटलं आतां तूं एका पायार डान्स कर. पापलेट खातले खा मागीर तुकाच दिला तेणी बाबडेन माये मोगान. घे गो करून कशी आयकना. हे पळय आनी खूब दिला नुस्तें तेणी. हेंच न्हू तें आनी घरा कडेन मम्मीक दिलें, डॅडीक तेंकां खावन ये म्हणून. जाल्यार ते आनी कितले आहा तरी आनीक आहा पापलेट, तेय दिले मम्मीक खा म्हणून बाबडेक. चला आतां हांव वयता जेवपाक. चलया. सो गायज आयज न्हू पोट काम जाल्लेलें आसा. आयज आमी खाल्ले येदे मोठे पापलेट आनी ते आमकां दिला आमचे जॅकलीन आंटी. आमी 1000 फावटी नांव घेतलां आसतलें आयच्या ब्लॉगान तिचे. जितले घेता तितले उणें. यू नो आयच्या डेटीन न्हू आपणाचे रक्ताचो भाव आनी भयण आनी तुमकां खबर आसा झगडी करतात, कितें तोंडाक तोंड करता, ती बाबडी आमची कोणूच न्हू. आनी आमकां इतलो मोग तेणी दिला खबर आहा, आय कांट टेल यू. इतलो आतां पळय आमी तेज्या मार्केटान गेली न्हू, नुस्त्याच्या मार्केटान, तिच्या फुडल्यान आमी उबी रावली. कोण कस्टमर येतालो ती कितें म्हणी जाणा, ही पळय म्हाजी भुरगीं, हो पळय म्हाजो चेडो. आनी हांव तें आयकून इतलो हॅपी जाला खबर आहा. इतलो मोग न्हू म्हाका म्हाज्या आवय बापाय शिवाय कोणीच दिवंक ना. आनी आयलिस्टरा शिवाय म्हाका आनी कोणीच इतलो मोग दिवंक ना. डायरेक्ट तुमकां सांगता शी इज रियली स्वीट. न्हू म्हाका खूब मजा येयली तिच्या वांगडा टायम स्पेंड करपाक. पण ती बाबडी आपणाच्या कामार आसली न्हू. आमच्या खातीर तिका कितलें लुकसाण जालें न्हू. कस्टमर येतालो आनी ती आमच्या वांगडा उलोवंक उरताली न्हू. उलोवंक उरता थंय तिचे कस्टमर वयताले बाबडे. ती बिजी उरताली उलोवंक, आमच्या वांगडा कस्टमर वयताले. मागीर ते म्हाका बरें दिसना नासलें बाबडे. ती इतली सकाळच्या 5:30 ते मरण काय खायनासतना ते इकता. तेतून बाबडे तिचे ते लॉस कितले. आनी घे म्हणून नुस्तें दिलां घरान आमकां. 2-3 हजाराचें नुस्तें आमकां दिलां घरा कडेन.
कितें म्हणपाचें तिका आतां ती आयकात ना ती म्हणटा ना तूं आयकाना ना ती नाच म्हणटा आनी तीच आंटीन आमकां कॉफरो दिल्लो हेका कित्याक यू नो शी इज व्हेरी स्वीट आंटी तूं तर ही व्हिडिओ पळयता न्हू जाल्यार तुका सांगूंक सोदता वी लव यू लायक एनीथींग तूं जेन्नाय 10 दिसाची हॉलिडे घेवन आमच्या वांगडा रावपाक हाडटा तुका एक दीस आमी शुअर फूल पावर सारकें न्हू आनी एक तिच्या वांगडा न्हू रावन म्हाका एक अलग एनवायरमेंट गावलो यू नो अशें दिसलें की म्हाका कितें सांगू तुका ते एक अलग हें आहा ते हांवें फक्त आंटीकूच सांगलां की ती म्हाका कोणा भशेन दिसता पळय ती तिका हांवें तें स्पेशली सांगलां हांव ह्या व्लॉगान सांगिना तिका पर्सनली सांगलां हांवें ती व्हिडिओ पळयता जाल्यार शी वील अंडरस्टँड नो आनी आयज बेस्ट मज्जा येयली म्हाका सारकी आनी आयज पोट भरला म्हाजें आतां हांव डायरेक्ट न्हिदपाक चल्लो खूब खाल्लें हांवें नुस्तें आयज येदे व्हडले पापलेट खाल्ले येदे व्हडले हय का ना गो हय तर ना कितें म्हणटा म्हाजे येदे पापलेट येदे मोठे येदे काय जाल्यार बरें आहा आनी येस टायरोनाची बीन हाली कांय जाग ना आयज कॉल मारूंक ना फाल्यां पळोवया कितें तें कशें कितें तुमकां मागीर डिटेल्स दिता स्टॉलाची आनी फाल्यां आमी तुमच्या मुखार एक असो व्लॉग घालपाची आसा की जितले म्हाजे भाव भयण किडनी स्टोना बद्दल सफर करता न्हू तांकां हो व्लॉग सारको बेस्ट जावपाचो आसा कितें आहा कितें ना ते फाल्यांच्या व्लॉगान तुमी पळयात व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा न्हू इन अ इनोवेटीव वे तुमच्या मुखार हो व्लॉग हाडटा लोक करतात आमी कितें अलग केलां पळयात तुमी न्हू गो आनी तुमी तर सबस्क्रायब करूंक ना ह्या चॅनलाक जाल्यार हो बरो मुहूर्त आसा टायमीय बरो जाल्लो आसा दनपारची 12 जाल्लेली आसा व्लॉग अपलोड केला हांवें आतां सो वचा आनी भरपूर प्रमाणात चॅनल सबस्क्रायब करा थोडे दीस 2 दीस पयलीं 6,000 जाल्ले सबस्क्रायबर आनी धपक्याक वाडलेले आसा 7,000य जावपाक पावपाक आसा फुडें सरा आनी तेजे उपरांत आमी हो धाकटुलो दीस आमचो 6,000 सबस्क्रायबर आमच्या ल्हान भुरग्यां वांगडा हे गेलो कितें म्हणटा सेलिब्रेट केलो चड व्हडलें कांय ना आमी जितले जाता तितले दुसऱ्यांक हॅपी केले न्हू इट वील बी अ गुड थिंग यू नो मेन म्हणटा ते ल्हान भुरगीं बाबडी रावतात न्हू केन्ना येतलो केन्ना तरी कितें चॉकलेट हाडटलो सो तेच्या वांगडा स्पेंड केलो दीस आयज 6,000 सबस्क्रायबर्स सेलिब्रेट केले 10,000 जातले तेन्ना खंयच्या ऑर्फनेजान करपाचें न्हू फूल पावर सारकें आनी येस जे जितले व्हिडिओज आमचे पळयतात जे घरान एक्सिडंट जावन पडलेले आसा कोण शीक आसा कोण आनी कितें आसा हांव देवा कडेन मागता तांकां आमच्या ब्लॉगाच्या आमच्या तर्फे तांकां न्हू बरें कर आनी बेगीन 4 चौगां मदीं उबो रावपा सारकी तांकां ताकद दी कितें दुयेंस आहा कितें आहा तें सारकें करचें न्हू अशें हांव देवा कडेन मागता सदींच आनी हो व्लॉग हांगाच एंड करता आनी दोज वर न्यू टू माय चॅनल लायक शेअर सबस्क्रायब कॉमेंट करा आनी सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते मेळटा एक फाल्यां इंटरेस्टिंग व्हिडिओ किड्नी स्टोनाचे वॉकर टिल देन बाय बेगीन दिया फटाफट मोबाईल दी एडिट करता 3:30 जायत